सुरवातेक गीत घेवया पेज 5 A10 देवा मुखार उबो रावच्याक. देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदल्या फावो कोणाक फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. अपुरबायेच्या भयणी भावानो, आमचे कुटुंब आमकां एक देवाचे देणे आनी ह्या देवाच्या देण्यान भुरगीं बाळां आवय बापायची खेरीत गिरेस्काय जातात. भुरगीं देव दिता आनी ही भुरगीं देवानूच फावो केलोले सोयंबा पोरमोणे येवजणे जल्मांक येवंक जाय म्हूण आमची पवित्र सवा आमकां बोगोर बोगोर उगडास कोत्ता. मारये बरो तो वांटो विंचून काडलो. हो विशय मनांत दवरून आयज आमी सोयंबा पोरमोणे कुटुंब प्रचाराचो आयतार पाळटाव. दर एका काजारी जोडप्या सोयंबा पोरमोणे कुटुंब येवजण विंचून काडप म्हणजे मारया भाशेन बरो तो वांटो विंचून काडप. तर सोयंबा पोरमोणे देवाची येवजण मानून घेवन आपले कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनंदभरीत आनी जिवाळ सांबाळूंक कृपा आनी बळ हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोपविधान देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोपदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकांटा. मोहिमा देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाची शिली तू
संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे मोहिमा देवाकून चोरकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवाकून चोरकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचे दोयाळ दिश्ट घाल तुझे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक भर बावरतान बोरमाशान आनी मोगान तांकां हुर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. उत्पत्तीचे पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी मामरेच्या सिंधू रुखाशी अब्राहामाक सर्वेस्पोर दिश्टी पडलो. अब्राहाम दिसाच्या चड गरमेच्या वेळार तंबूच्या दारार बसलोलो आसलो. वयर पळोवन आपणा बोगलेक तेग मनीस उबे आसलोले ताणें देखले. तांकां पळयना फुडें तंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी दोनीर सोरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवला जाल्यार तुज्या चाकरा सोरशिल्लो कोडसोरून नाका म्हूण हांव प्रार्थना. म्हाका इल्लेंशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इलो उंडो हाडटा आनी तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन गोठाय घेयात. हेच पासत तुमच्या चाकराच्या घोराशी तुमी पावल्यात. ताणें म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटूच अब्राहम सारा रावताले त्या तंबूशी तिका सांगूंक सोडीत गेलो. ताणें म्हणलें, सोट करून पिठाची 3 मापां मोल आनी बाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवांशी धांवून ताणें एक ठणठणीत आनी बरेंशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना धोय, दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें तीं तांचे मुखार मांडलीं. ते जेवंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोकलेक उबो रावलो. ताणें ताका विचारलें, सारा, तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकोय नासतना हांव तुमगेर परतून येतलों. तेन्ना साराक तुज्या घोरकान्नीक एक भुरगो जातलो.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिदार करूंक कोणाक ताकोत म्हणुया सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिदार करूंक कोणाक ताकोत चुकी विणे भोंवता ज्ञानतीन चलता काळजान तावन सोत उलयता आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांडा घालिना असल्याच मनशांक जबाब सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक ताकोत पेल्याक कसलेंच वायट करिना आपल्या भावाचे लोचंडां घालिना खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक जबाब सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिदार करूंक कोणाक ताकोत उसने दिता वाड घेना लॉन्च खावंक लोक कबूल ना निरपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल जबाब सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक ताकोत भाग्यवंत पावलून कोलोसकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप भावा भयणीनो तुमचे खातीर हांव आतां कोश्ट सोंसता तें खुशालकायेन सोंसता आनी हे भाशेन क्रिस्ताच्या कोश्टांक कितें उणें आसा तें ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कुडीन भरून हाडटां तुमकां आपलो संदेश परगट करचें काम देवान म्हजे आदीन केलें तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकर जालो हो काळाच्या आनी पिणक्याच्या ओरंबाक थावन लिपोवन दवरलेलो गूट पूण आतां देवाच्या भक्तांक तो धाकोल केला तो तांकां उक्तो करूंक आनी अनभावर्त्यांक ताची पोरजळीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली हो गूट म्हळ्यार तुमचे सवें आसा तो क्रिस्त मोहिमेचो भरवसो ह्या क्रिस्ताक आमी परगट्टांव आनी सगळे जाणवायेन जेजू क्रिस्ता सवें सगळीं सोपूण जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आमी शिकयतांव आनी शिकायतांव देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपल्या थिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली
ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना? येवन हात बोट घाल म्हूण सांग तो तिका. आनी पोत्तीपाळून सोमयान म्हणलें, मारता मारता, कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो कान घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान सान पावलू कोलोस्कारांक बरोवन आपूण आपल्या कोश्टा उदेशी क्रिस्ताच्या कोश्टांत जें कितें उणें आसा तें बरोवन काडटा म्हूण सांगता. पावलू आतां फकत क्रिस्ता खातीर जियेता, म्हणटच क्रिस्ताक तो परगोटीत रावता. ह्या मिसावान जें कितें ताका सोसूंक पडटा तें सगलें क्रिस्ता खातीर सोसूंक तो तयार आसता. एके भाशेन पावलू आपलें जिवीत क्रिस्ताक भेटयता आनी क्रिस्ताचे बरे परगोटणे खातीर आपलो जीव खर्चूंक वावुरता जाल्यार ताणें बरो तो वांटो विंचून काडलो म्हणूं येता. शुभ वर्तमानांत लुकास आमकां मारिया आनी मार्ता हांच्या गोरेब्याक जेजून भेट केल्ली ताची खबर सांगता. हो गोराबो जेजूक लागशिल्लो गोराबो. जेजू कांय पावटी तांगेर वेतालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूचे भेटेन कितें घडटा तें आमच्या दोळ्या मुखार आसा. मार्ता जेजूक जेवण रांदूंक हातपीत जाता जाल्यार मारिया जेजूच्या पांयाशी बसता हाचेर लुकास शुभ वर्तमानकारान चड भर दिल्या. त्या काळार जेजूचे शीस ताच्या पांयाशी बसताले. मारिया जेजूची शीस म्हणटाना तिणें ताका आपलो सोमी म्हूण मानून घेवन ताचे कडल्यान शिकपाची खुशी दाखयली. आयचें देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरून कशा भाशेन आमच्यांनी ही कुटुंबीक येवजण देवाची खुशी म्हूण मानून घेवन बरो तो वांटो विंचून काडूंक येता तें नियाळुया. देवाचें उतर आमच्या क्रिस्ती जिविताक उबारलेलो दिवो आनी पावलांक उजवाड. देवाचें उतर आमच्या कुटुंबीक जिविताक एक दिशा आनी वाट दाखयता. देवाचे उतराचे शिकवणेन चलतलो कुटुंब देवाचे येवजणे प्रमाणे आपले कुटुंबीक जिवीत मांडून हाडटा. अब्राहम आनी मारिया देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो आनी मान दितात. मारिया देवाचें उतर आयकूंक जेजूच्या पांयाशी बसून रावली. देवाचें उतर आमकां जिवीत सांबाळूंक आपयता. स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण पाळप म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलप. देव आपल्या भुरग्यां लागीं दर घडये उलयता. मनशां आनी गोडितां वरवीं तो उलयता. देवाचो ताळो आयकूंक आमकां ओगेपणाची गरज. तुंबूच्या दाराशी ओगेपणान नियाळटना देव अब्रामाक भेटता. मारिया जेजूच्या पांयाशी बसून ओगेपणांतल्यान ताचो मोग चाखता. ती देवाचो ताळो आयकूंक पावली कित्याक ती आयती आनी उक्ती आसली. आयतें मन उक्तें मन म्हाका देवाक उक्तो कोत्ता आनी देव जिवितान वत्ता. काजारी जिवितान भुरग्यांचो आंकडो थारायता आनी घोव बायल संबंदान जियेतना देवाचो संदेश आयकूंक गरजेचें. तर आयच्या ह्या मिसांत मनशा रुपान आयलोल्या जेजूची घोटाय घेवन काजारी जिवीत देव मोगान जियोंक बापाचें बळ मागुया. उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करूया. सतमंता देवाक, सर्पवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन संभावलो. आंकवार मारी तांय जल्मलो. पोंच पिलाता काल तांणी खोस सोंसले. ताका खुसा सोडलो.
तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेलल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोपवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिव्या आनी मेल्यांची मोनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जिवनपण सासनाचे जिवीत आमेन. स्वयंबा पोरमणे कुटुंबीक येवजण पाळूंक सोंपे न्हय म्हूण वळखून ल्हानविकायेन आमकां ह्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेची मोगान सेवा करतना कुटुंबीक जिविताक लागू जातली बरी शिकवण दिवंक तांकां कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणेक तेंको दिवंक आनी ताचो प्रचार करतल्यांक सहकार बासावंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. गो बायलेन आपले लग्नीक आनी कुटुंबीक जिवीत देवाच्या उतराच्या उजवाडान मानून हाडूंक आनी भुरग्यांक जल्मान हाडूंक पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे पावलां मारूंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. काजार जालोल्यांनी स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण देवाची येवजण म्हूण लक्षांत दवरून कुडीच्या एकवटान आड्याचे उपाय पयसावंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या बापा जिवीत दिनाऱ्या लग्न संस्कारांतल्यान गो बायलेच्या एकवटान भुरग्यांचे देणे तूं फावो कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. भुरग्यांक जल्मा हाडूंक स्वयंबा प्रमाणे तुवें फावो केल्ली येवजण सांबाळूंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागला तो तूंच शार्ती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेटोने वेळार गीत घेवया पेज 30 C6 बागेंतल्या फुलां मदें. बागेंतल्या फुलां मदें रानांतल्या झाडां मदें कोणींतल्या दातून मदें ईश्वराक सोडले देणे जेजूच्या काळजा सवे बेटोयता कालीज मोजे जेजूच्या काळजा सवे बेटोयता कालीज मोजे. दोऱ्याच्या उदका भितर वेलेचे रेवे भितर राजा
Dukacha te vyabito Kitets na makamele Jesu chakal sa sobe Bitoy takalis moje Jesu chakal sa sobe Betoy takalis moje म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फर्मायलोलें त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोपुनायक पावयलोय तोच जेजूचो योद आज आमी तुका भक्तीन ओपतांव तो दोयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची दर एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावन दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातां उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया हय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगतांव बगर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मोन्नांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट भोगूंक आमी बोरवाशान रावतांव त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव Povit, povit, povit Nol barat so सर्वेस्पोर tu surg ani संसार बोल्यात तुझ्या वय पवन उंसर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पोराचे नावी येता येता ताका सोय उंसर्गी तुका सोय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मुच्या पासत ते वारोतले हें म्हज्या उगडासाक करात भाव
भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर रोमता, तुझे पुनः जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत दोरनुता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो खोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादाक वेळार गीत घेवया. पेज नंबर 47.
D1 आमचे मोरल्या कोणाक आमचे मोल्या कोणाक कोणाक ता लागल्या आत्मो आमचो सुको सुको जावन गेला आमचे मोल्या कोणाक कोणाक ता लागल्या आत्मो आमचो सुको सुको जावन गेला आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला आमचे काळीज ओद्रेकता देवाक ओद्रेकता देवाक ताणेला आमचे काळीज ओद्रेकता देवाक ओद्रेकता शीतल उदक व्हांवता व्हांवता घोशघोशान तांबाक येवच्याक नवो जीव दिवच्याक शीतल उदक व्हांवता व्हांवता घोशघोशान तांबाक येवच्याक नवो जीव दिवच्याक आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला आमचे काळीज ओद्रेकता देवाक ओद्रेकता प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगान दिश्ट घाल सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लाय तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमेन मातशें बसात देव बरें करूं म्हणटा फादर जूड करास्कोक ताणें मीस पटयलेलें आसा प्रवचन केलेलें आसा तर येरांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे हांगसर सांकिस्तान येर मदत कोत्ता तांकां स्टिचाक गायन कोत्ता रोहिणी मिडियाचें काम कोत्ता येरान दुसरें काम कोत्तात तांकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक व्हडा भोक्तीन तुमी हांगसर येतात आनी तुमचेर भरपूर आशिर्वाद मागता त्याच प्रमाणे
जी कोण आख्ख्या संवसारान आमचे मिसान वांटो घेतात तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता तुमचे पासत मिसां आयताराची 3 सकाळची 7 आनी 8 आमचे भाशेन 9:15 इंग्लीश भाशेन आयज 10:10 ऑल गोवा बोट ओनर्स असोसिएशन तांचे मीस आसतले तर ह्या ऑगस्ट येता त्या ऑगस्टाच्या म्हयन्यान सावन सगल्यो रोमारी स्टार्ट जातल्यो रोमारी म्हणजे प्रत्येक फिरगोज जी भोंवतणी आसा ह्या भोंवतणी आमच्या बजलिकेच्या ते सगळे हांगसर रोमारीन येतले प्रत्येक फिरगोज तर सदांच सांगेची मिसां 4:30 तांचे पासून दवरलेली आसा ती येवन हांगसर कितें दान कोत्तात गरिबां पासत आनी आपल्या जिवितांत सगळें बरेंपण घडच्याक तांचो पादविगार आनी बाकीचीं येवन हांगसर कोयर तांचो घेवन बरे भशेन सेवा धरून चलयतात आनी बागेवन फ्रांसिसा कडेन मागतात तर आख्ख्या म्हयन्यांत ऑगस्टाच्या ह्यो रोमारी आसतात मिसां सोमार ते सोनवार 2 आसतात 7 आनी 8 7 मीस आमचे भाशेन 8 मीस इंग्लीश भाशेन 22 येर्थान सांत इनासाची नोयना स्टार्ट जातली आनी 31 वेर ताचें फेस्त 31 वेर आयतार पडटा म्हणटच सकाळची 3 मिसां आसतली 7, 8, 9, 15 पूण ही एक स्पेशल मीस गोंयच उपरांत ताणें खास लोकांक आपयलेली आसा दुसऱ्यांक म्हूण हितून त्या मिसान घेवंक ना कित्याक खूब अशें ताणें निवडलेले आसा तांकां मीस आसतलें 11 तें भायर धरून म्हणजे बाकीच्या मिसांनी तुमच्यान वांटो घेवंक जाता तर दर म्हयन्याच्या 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हांगसोतान गेले म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत 10 वरांचेर आमचे भाशेन मीस जाता आतां सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोद पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यून फ्रांसीस शावेराक मागणे भाग्यून फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनवतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा आमेन शेवटाक गीत घेवया पेज 93 F17 पोवीट बेट मिसाची पोवीट बेट मिसाची जाली खबर सोर्गीचे सुख देवले आमच्या काळजार दोनियार आमची तुका साबार केलोय म्हूण हो मोलार वतो उपकार दोनियार आमची तुका साबार केलोय म्हूण हो मोलार वतो